नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। 2017 मेरेन प्रत्येक घराक टॉयलेट, मोपाच्या फाटभुंयेर पत्रादेवी पोळे खासा कॉरिडॉर, श्रीलंकेक पोवपाच्या सुवाळ्याक वचपी गोंयकारांक सबसिडी, मुक्ती दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्यांच्यो घोशणा। कामगारांच्या संपाचो चौथो दीस, पणजे कोयराच्यो राशी, घराघरांनी कोयर कुसता, भायले कामगार घालूनय परिस्थिती सुदारना, महापालिकेचेर पेच, सरकाराची स्वच्छ भारत नितळ गोंय घोषणा। मुक्ती दीस सुवाळ्या वेळार मेरशे अपना घरांत भुरग्यांची धुमशेणां, 2 चलयां सयत 16 भुरगीं फुज्यो, अपना घराच्या प्रॉपर्टीची तोडफोड, पुलीस आनी स्टाफाक फातर आयले, 5 जाणांक धरली। ड्रग्साच्या व्यवहाराच्यो नाडयो आवळूक गोंयांत जाय एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, पुलिसांक जंपाचे ना, ड्रग्सांनी चड फॉरेनर्स घुसपल्यात म्हण मुख्यमंत्र्यांचो दावो काँग्रेसीन मारलो भायर। आनी घुसखोरीचो उपद्रव आशिल्ल्या वाठारांनी सक्तीच्या लष्करी शिक्षणाचो सरकाराचो विचार, रक्षा मंत्र्याची लोकसभेत जाप, एनसीसी भुरगीं आनी चलयांची लष्करांत भरती वाडोवपाचे यत्न। खबरो विस्तारान। गोयच्या 27% घरांनी टॉयलेट ना। 2017 मेरेन प्रत्येक घराक टॉयलेट दिवपाची व्यवस्था सरकार करतलो। मोपा विमानतळाचो विचार करून पत्रादेवी ते पोळे मेरेन सरकार खासा कॉरिडॉर करतलो। जानेरात हजारांनी गोंयकार श्रीलंकेत पोवपाच्या सुवाळ्याक वचपाचे आसात। पयल्या 500 जाणांक सरकार दरेकी 12,000 रुपया प्रवासी खर्चाचो आदार दितलो। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार गोयच्या 53व्या मुक्ती दीस सुवाळ्यात पणजे उलयलो। स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो संदेश सरकारान ह्या सुवाळ्यात दिलो। गोंयांत 53वो मुक्ती दीस सुवाळो मनयलो। तालुक्याचे हेडक्वार्टर्सांनी मंत्री आमदाराचे हजेरेत मुक्ती दीस सुवाळे जाले। मुखेल सुवाळो पणजे जालो। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मानवंदना घेतली। पहिलेच फावट संचलनाचे कमांडिंग ऑफिसर म्हूण लेडी ऑफिसर डीवायएसपी सुनीता सावंतान फुडारपण केले। राज्यांतल्या कांय सरकारी शाळांनी अजून भुरग्यांक शौचालयाची सोय ना। गोंयांत अजून 28% कुटुंबांकडेन शौचालयाची सोय नाशिल्ल्याचे निदर्शनाक आयला। आयच्या ह्या सांगूंक सोदता की म्हज्या गोंयांतल्या दर एका घरान फुडच्या 2 वर्सां भितर म्हळ्यार 2017 अखेर मेरेन ही सोय उपलब्ध करून दिवपाचो म्हज्या सरकारान थारायिल्लें आसा। हाचे खातीर खास योजना तयार करपाचो सरकारचो विचार आसा आनी कॉर्पोरेट जगताच्या मतीन ही योजना चालीक लायतले। वाडते अपघात आणि येरादारीची जावपी कोंडी नजरे समोर दवरून राज्यांत येरादारीचे जाळे निर्माण करपाचे ध्येय सरकारा मुखार आसा। उत्तरेत जावपी मोपा विमानतळ नदरेंत घेवन केंद्र सरकारच्या मतीन पोळे ते पेडणे मेरेन दक्षिण उत्तर कॉरिडॉर बांदपाचेर सरकार गांभीर्यान विचार करता। ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावताल्या 500 भाविकांक प्रत्येकी 12,000 रुपयाची विमान वाहतूक प्रवास सवलत सरकारच्या वतीन दितले अशें आयज हांव हांगा जाहीर करता। उपरांत पुलिसांक मुख्यमंत्री पदक, राष्ट्रपती फायर सर्व्हिस मेडल, मुख्यमंत्री फायर सर्व्हिस मेडल्स, होमगार्ड मेडल्स तशेंच शेतकरी म्हळ्यार कृषी रत्न, कृषी विभूषण आणि कृषी भूषण तशेंच फादर इनासियो आल्मेदा वर्सुकी पुरस्कार तशेंच सामाजीक आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी पुरस्कार दिवन मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांचो भोवमान केलो। इतले मजगती सरकारान सुटके झुजारी मोहन रानडेक स्टेट गेस्ट म्हणून दर्जो दिला। आणि त्यामुळे 4 दिसांचे त्यांचे वास्तव्य, तांचे फिरप, तांकां ज्या ज्या कार्यक्रमाक वचूंक जाय ते सगळे शासन करतले। आणि हांवें म्हटलां की हे नंतर केन्नाय तुमकां गोव्यात येवन दिसलें जाल्यार यू वील बी अवर स्टेट गेस्ट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोयच्या बाकीच्या सुवातींनी तालुको हेडक्वार्टर्सांनी मंत्री आणि आमदारांच्या हजेरीत मुक्ती दीस सुवाळे जाले। गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर अनेक जणांनी संघर्ष केलो, त्याग केलो आणि अशा तरेचो एक संघर्षमय इतिहास। श्री कुंकोलीम चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाच्या वतीन आज गव्हर्नरा आमी एक मेमोरेंडम दिला। तेजी आयज विजीट हांगा ह्या इतिहासीक भूमीक जाली। आमचे 2 डिमांड आमी दवरलात। एक की आमचो इतिहास आमी कितले वर्सां जाली मांग करताले की पाठ्यपुस्तकां घालपाक, सिलेबसां घालपाक, एड्युकेशन सिलेबसां ते आजून फुलफील जालें ना। आमकां
सगळ्या सरकारान काँग्रेस सरकारान प्रॉमिस केले, मागीर BJP आतां प्रेझेंट सरकारान प्रॉमिस केले, असेंब्लीक प्रश्न आयलो, असेंब्लीक कमिटी करता म्हणली, पूण ताजेर कांय अशें एक सोल्युशन आयलें ना. आनी आमकां दूख जाता की आतां एटलिस्ट आमी लास्ट हो एक प्रयत्न म्हणून तिका गव्हर्नराच्या ऑफिसांतल्यान हो डिमांड पास जावचो की पाठ्यपुस्तकांक आमचे हो इतिहास येवचो. It is also an occasion to remember the supreme sacrifices of our freedom fighters who sacrificed their lives, their families, and pay tribute to all those freedom fighters because of whose efforts and sacrifices we secured our liberation. सबंध जनतेची ती जबाबदारी आहा आणि त्याच्यापेक्षा चढ म्हाका दिसता जे माणकुली भुरगीं स्कुलान शिकता तेंच्यांनी एकच मंत्र घेवपाची गरज आसा की शिक्षण आणि हार्डवर्क. ही बाब नितीन गडकरी जे युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हांचे बरोबर काल आमचे जे मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर आसा तांची आणि म्हजी स्वताची आणि ताजे बरोबर तांच्या ऑफिसरांची मिटींग जावन 250 किलोमीटरचो कॉन्क्रीट नॅशनल हायवे NH4 आणि NH17 ह्या हातूंत कोस्टल रोडाक घेवपाचो तांणी संबोधीत केले आणि त्या प्रमाणे आमकां प्रपोजल धाडपाक मान्यता दिली. आणि म्हणून जो इतिहास विसरतो त्याला भविष्यकाळ नसतो. म्हणून आपल्याला इतिहास हा आपला स्वतःचा मुखोद्गत असला पाहिजे, पाठ असला पाहिजे, दुसऱ्यांना सांगता आला पाहिजे. मुख्यमंत्री एके वटेन स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा दिता, मात पणजेची दशा जाल्या. महापालिकेचे कामगार संपार गेल्ल्यान पणजे कोयराच्यो राशी आनी घाणी पडल्यात. घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करप बंद जाला. लोक कोयर भायर उडोवंक लागल्यात. संपाचो शुक्रारात चौथो दीस. भायलो कामगार घालून महापालिकेन व्यवस्था केली, पूण कांय व्हड हॉटेलां आनी मार्केट सोडल्यार बाकीकडे परिस्थिती सुदारल्याशी दिसना. महापालिकेचेर पेच आयला. आता घेऊया एक विराम.